कोरोनाच्या विशयाचेर येवच्या पयलीं खूबशे पॉयंट्स जे असतात ते एखादी निग्लेक्ट जाता आनी तातूंत आज कंटिन्युअस निग्लेक्ट जावपी पॉयंट म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याचो पोर्टफोलियो आशिल्लो एज्युकेशन सेक्टर. आज खूब दिसांनी प्रेस घेता आसतना हांव मुद्दम येसने आय वॉज रायटिंग ब्लॉग्स, I was sending tweets, I was sending my videos only with a view that the chief minister ताजी ऑटोक्रेटिक स्टायल चेंज जावची, मातसो पळोवचो, पॉलिटिकल वन अपमॅनशिपाच्यान भायर सरचो, लेट अस नॉट गेट इन टू ऑल दीस थिंग्स म्हणून कंटिन्यू रिक्वेस्ट केल्ले आसून सुद्दां अनफॉर्च्युनेटली ही कीप्स फेलिंग. एवरी गोल हू कीप्स एक्सपेक्टिंग की हो सरकार कितें तरी करतलो म्हणून. आनी एखादी सरकाराची प्रायोरिटी म्हाका दिसता मिसप्लेस्ड आसा टू लूक एट मेकिंग पॉलिटिकल upmanships or making political advantages in the name of COVID. So adversity की advantage कशी घेवप is something what the chief minister has learned out of. As education sector, we very well know what we are going through. Online education has been the theme. कोरोना खातीर सगळी economy दुश्ट जाल्ली आसा. कोरोना खातीर economy वायट जाता आसतना we are also having a panic sort of a situation of the children to go to school and ताज्या खातीर ऑनलायन स्कूलिंग करता आसतना we only thought की majority of the population today is affected because they have lost their jobs or the salaries have been cut. आणि हे सगळें करता आसतना तांच्या बजेटांतल्यान तांचे जे पयशे तांकां नॉर्मली म्हयन्याक येताले तातूंतल्यान तांच्या भुरग्यांचें शिक्षण बाकीचे प्लॅन करताले थंय खंय नाल्यार खंय मार बसला म्हणून. आर वी प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ गोन्स? आर वी ट्रायंग टू प्ले विथ दीस कोविड सिच्युएशन टू बेनिफीट समथिंग एल्स ऑर टू प्लीज? आनी सगळ्यान व्हडलें थापट म्हटल्यार गोंयच्या सरकाराचेर पयर पडला. तांणी जे सगळें ढांग ढिगाणो केल्लो एखादी सेंटराचे पयशे हाडपाक मेळ्ळे कितले 12 कोटी. असले थापड जे सेंटरान बीजेपीन स्टेटार मारला ते आवाज म्हाका दिसता वचून तांच्या कानार आसतलो. साद्यो स्टेट मिझोराम जावं बाकीच्या स्टेटांनी 40 कोटी घेतले टू सपोर्ट. आणि आमची आफ्टर प्लेइंग विथ द लाइफ्स अँड डेथ्स ऑफ आवर पीपल वी आर एबल टू गेट ओनली 12 crores टू सपोर्ट. आणि हे कोविड इज मिसमॅनेजमेंट वी आर नॉट फायंडींग एनीवेअर दॅट वी आर गोईंग अहेड विथ. आज प्रॉब्लेम जाला आमकां एकूच की डेली सरकार फट मारीत आसा, फिगर्स रॉंग दित आसात, हायड करता फॅक्ट्स आणि खरी गजाल सांगना. ताचे खातीर लोक पहिले सिरियसली घेना. आणि हांव हे परत लास्ट 4 म्हयने सांगता की सरकार फिगर लिपयता. एक दिसाक जवळ जेन्ना हांवें सांगलें 500 लोकांक डिस्चार्ज दिवपाचो आशिल्लो तेन्ना खूब जाणांनी विचारलें केन्ना काय म्हणून, जालेंच ना म्हणून. आज परिस्थिती पळय, आज जवळ 200-250 पेशंट डेली डिस्चार्ज जातात. कशे जातात, कितल्या दिसांनी जातात, तुम्ही चेक केला? ताच्या खातीर स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी सारकेल्यान सुद्धा announced that Goa is within the 10 worst states which are hiding facts, not giving proper findings and not talking about the thing transparently. Accountability नाच जाल्ली आसा. पूण म्हाका भंय जाला शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, सॅनिटायझेशन सारकें ना, हॉस्पिटल बेड्स पावना. ह्यो गजाल ज्यो कोविड सिच्युएशनान जाल्ल्यो आसा ते कोरोनाचो मनीस बरो सुद्दां आसलो जाल्यार whether he will survive or no is my question today.